गोंयांत जाल्ल्या 2 दिसांच्या रोजगार मेळाव्यात 21,000 बेरोजगार तरणाट्यांनी रजिस्ट्रेशन केल्ले, जाल्यार हातूंतले 10,000 तरणाट्यांनी ह्या 2 दिसांक हाजेरी लायली। तशेंच हातूंतले 500 तरणाट्यांक नोकरी मेळ्ळ्या, जाल्यार 4,800 तरणाटे नोकऱ्यां खातीर शॉर्टलिस्ट जाल्ल्याचें कळटा। ताळगावच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर 2 दिसांचो रोजगार मेळावो जालो। नोकऱ्यो मागपा खातीर शेकडो बेरोजगारांनी हांगा हाजेरी लायिल्ली। लागींसार 155 कंपन्यो हातूंत वांटेकार जाल्ल्यो। पूण नोकऱ्यो दिवपी बऱ्याचशा कंपन्यांक गरज आशिल्ली वेवसायीक शिक्षण आनी प्रशिक्षण घेतिल्ल्यांची। आनी हाजेरी लायिल्ल्यां मदले बरेचशे बेरोजगार आशिल्ले आर्ट्स, कॉमर्स आनी विज्ञान शाखेचे पदवीधर। कांय आशिल्ले ITI जाल्ले। दर एकल्याक सरकारी नोकरीच जाय। हांवें BA BEd केला विद्या प्रबोधिनी कॉलेजीन आनी इन सब्जेक्ट कोंकणी आनी हिंदीन केला। म्हाज्या एज्युकेशना प्रमाणे तर हांगासर स्लॉट्स ना, 1-2 आसा स्लॉट्स एज्युकेशनाचे म्हणून, पण ते सुद्दां म्हाज्या सब्जेक्टा रिलेटेड ना। चड करून प्रिफर हांव गव्हर्मेंटूच जॉब करता, पण आतां हांगासर म्हाका दिसता खुबश्यो प्रायवेट कंपनीज आसा, पूण तांकां सुद्दां ते कॉन्ट्रॅक्टार घेता, कामाक घेतले आनी मागीर सेकेंड तेंचे जेन्ना रावंड जाता तेन्ना ते पयलींचे कॉन्ट्रॅक्टार आहा तांकां घेतले, फ्रेशर्सांक म्हूण चड घेवपाक वचना। हांगासर तेंच्यांनी मेन्शन केलां की फ्रेशर्सांक घेतले, पण आय थिंक ते चड अवॉयड करतले फ्रेशर्सांक। गव्हर्मेंट जॉब जाय अशें की सगळींच जाणां म्हणटा की गव्हर्मेंट जॉब आसलो जाल्यार बरें म्हणटा की तुका फ्युचरान खंय तरी हेल्प जातलो अशें। प्रायवेट जॉब केन्नाय ती कंपनी बंद पडूंक शकता, गव्हर्मेंटाचें तशें जावंक शकना। हांवें ITI केला, 12th पास जाला आनी डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर केला। हांवें खुबशे गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय केली, पूण आजून कांयच जावना म्हजें। आतां कितली 3-4 वर्सां जालीं हांव एप्लाय करीत आहा, आजून जायना। आजून कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच वयता, आतां सुद्दां पळय कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच वयता, ते बीन आतां केन्ना काडीत म्हणून नेमना। म्हणून आतां हांगा जॉब फेर आहा म्हणून आतां येयल्ले आमी आतां पळयता, जॉब मेळ्ळ्यार जालें जाल्यार बरें आहा। आतां एप्लाय इंटरव्यू बीन दिला हांवें तसो, आतां केन्ना कॉल येता तशें पळोवया आतां। सरकार म्हणटा की ह्या रोजगार मेळाव्यांतल्यान खाजगी क्षेत्रांत 4,000 नोकऱ्यो मेळटल्यो आनी ह्या मेळाव्यान नोकऱ्यां खातीर नोंदणी जाल्या 18,000 बेरोजगारांची। पूण सरकारी नोकऱ्यो आसात तरी खंय इतल्यो? देखून मुख्यमंत्र्यान थारायला की सरकारी नोकरे पयलीं दर एकल्याक खाजगी क्षेत्रांतलो उण्यांत उणो 1 वर्साचो अणभव सक्तीचो करप। हाज्या फुडें जे गव्हर्मेंट जॉब जे भरतले, ह्या गव्हर्मेंट जॉबात एक्सपिरियन्स हो कंपल्सरी आसतलो। आतापर्यंत बऱ्याच जाणांक दिसताले की 5 सालो काय आपल्याक नोकरी मेळटली म्हणून। तुमच्या कळपा खातीर सांगता हांव, ग्रॅज्युएशन पास जावच्या पयलीं बऱ्याच जाणांनी म्हणजे अकाउंट आनी बाकीच्या पोस्टाक एप्लाय करताले। ग्रॅज्युएट पास जावच्या पयलीं बी PSIचे पोस्ट ग्रॅज्युएट पास जावच्या पयलींच एप्लाय करताले, बट ह्या फुडें ते चलचे ना। कंपल्सरी गव्हर्मेंट जॉबात एक्सपिरियन्स मिनिमम टू मिनिमम 1 year एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी उरतलो, म्हणजेच जेणे करून सगळे भुरगे हे प्रायव्हेट सेक्टरात 1 वर्साचो तरी अनुभव घेवपा खातीर काम हे कंपल्सरी करचे पडटले। डायरेक्ट गव्हर्मेंटाक जॉब दिवपाचो बंद करपाचो सरकाराचो विचार आसा, जेणे करून एक बरो ह्युमन रिसोर्स तयार जावचो। आमी म्हणटा की त्या ह्युमन रिसोर्सांतल्यान आमकां सरकारातूय बी बरो ह्युमन रिसोर्स मेळटलो। मनीसबळ तयार करपा खातीर जरी मुख्यमंत्र्यान हे थारायल्लें असलें तरी बदलत्या काळा प्रमाण वेगवेगळ्या खाजगी क्षेत्रांत गरज आशिल्ले मनीसबळ तयार करपा खातीर गरजेचे आशिल्ले कोर्सीस गोंयांत जाय त्या प्रमाणात नात। देखून पयली कुशळटाय विकासाचेर सरकाराक भर दिवचो पडटलो। गोंयची लोकसंख्या ही लागसार 15 लाख आसा। हातूंत नोंदणीकृत बेरोजगारांची संख्या आसा सुमार 1,40,000। फाटली 10 वर्सां मायनिंग बंद पडिल्ल्या कारणान ह्या संख्येन भर पडतूच आसा। फाटल्या 3 वर्सांत सरकारी नोकरी मेळ्ळ्या ती फकत 115 आनी कंत्राटी सरकारी नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात त्यो 750 जाणांक। एखाद्याक जेन्ना गव्हर्मेंट डायरेक्ट जॉब मेळटा त्या जॉबाची ताका किंमत उरना। म्हाका बाबूश सांगतालो आतां बंद करपाक जाय म्हणून, म्हणजे आमदार आनी मंत्री जॉब दिवंक शकना आनी जॉब दिवंक शकना ह्या फुडें बी। खरें म्हणजे आतापर्यंत गोंयांत रॉंग कन्सेप्ट आसलो, म्हाका नोकरी जायी जाल्यार हांव आमदाराच्या घरा कडेन वयतालो, बट हाज्या फुडें म्हणजे आपल्याक नोकरी जायी आसत जाल्यार डायरेक्टली स्टाफ सिलेक्शनाक एप्लाय करपाचे, कोणाच्याच घरा कडेन वचपाचें बंद। समेस्त सगळ्या भुरग्यांक सांगता, हाज्या फुडल्यो सगळ्यो रिक्रुटमेंट गव्हर्मेंटांतल्यो 100% रिक्रुटमेंट
स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या मार्फतूच जातल्यो, जावं त्यो MTS आसतल्यो, LDC आसतल्यो, बाकीच्या खंयच्याय ग्रेडींतले ऑफिसर किंवा क्लार्क ह्यो सगळ्यो नोकऱ्यो ह्यो स्टाफ सिलेक्शन कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामींतल्यान भरले वयतले. ऑक्टोबरात देशातलो बेरोजगारी दर पाविल्लो 7.5%. देखून बेरोजगारांची तिडक कमी करपा खातीर केंद्र आनी भाजपा शासीत राज्य सरकारांनी थेट नियुक्तीपत्र दिवपाच्यो जरी 1-2 कार्यावळी राबयल्यो तरी रोजगार मंदी वाडतूच वचपाचो भंय आसा. उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.